आयज रोजरी बॉयज दवरली आमी बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी टिनू ब्रदर्स आनी आमचे इग्नायट बॉयज जे दवरलेचे बरो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो आनी खेळ पळयता पळयता बरें दिसलें की एक एन्थुजियाजम आसा, एक एकूट एक गोंयकारपण कितें आसा तें ग्रावंडार पळोवपाक मेळटा. आनी फुटबॉल इज जस्ट नॉट अ गेम. फुटबॉल हें आमच्या रक्तान, गोंयकाराच्या रक्तान आसा. म्हळ्यार भुरगो जेन्ना 2 वर्साचो जालो, 3 वर्साचो जालो, तेजे पांया कडेन बॉल दिला तो किक मारपाक शिकता, तें आमकां शिकोवपाक पडना. गोवा जालें की बीच, सँड आनी फुटबॉल हितून दुबाव ना. आनी हे आतां आमचे रोजरी बॉयजान हे 4दा वर्स कंटिन्युअसली घडोवन हाडला. मागीर तेंचे एक यंग भुरगे आसून ते अशें न्ही की 25 वर्साचे 28 वर्साचे न्ही, ते 18-20 वर्साचे भुरगे तेमी बरो घडोवन हाडला. हितून कांयच दुबाव ना की तेंचे मॅनेजमेंट स्किल्स. एक टोर्नामेंट घडोवप हाडप म्हणल्यार इजी न्ही. फक्त टीम आयले खेळ्ळे आनी गेले. बाकी मॅनेजमेंट आसता, सिस्टमॅटीक फॉलोईंग अप आसता, प्रेसाक इन्फॉर्म करप आसता, मिन्स देर आर टू मेनी थिंग्स. आनी ह्या एजीचे भुरगे हे घडोवन हाडटा, हितून कांयच दुबाव ना. आनी वूड लायक टू लीव अ गूड मेसेज फॉर गोंयकार्स एंड गोवन्स की युनायटेड रावा. जशें आमी ग्रावंडार फुटबॉल खेळटाना युनायटेड आसता, डिफरंट रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम, ग्रावंडार खेळना आमी खेळटाना युनायटेड आसता, तशेंच आमी गोंय सांबाळपाकूय युनायटेड रावपाची गरज आसा आयज. कित्याक म्हळ्यार खुबशे देंवचार येतले आमकां आडावपाक, आमचो एकवट तोडपाक. पूण देवाक भावार्था रावन, देवाक भिवून आमी एकवटान रावन गोंय सांबाळपाचें एक खंय तरी पावल मारपाची गरज आसा. थँक्यू.